बंद जातलो फॅनाच येतो. ओम स्वस्ति श्रीमन महागणपतये नमः. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन. गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे. मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे. अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा. महाराजया सद्गुरु रामदासा. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रोते जनगो, आज 16 तारीख पहिली 17 तारीख माझी किती तारीख 16 हां 16 तारीख आज 16 तारीख. त्या दिसू कल की रक्षाबंधन आशिल्लें. तावळी म्हाका दिसता 2 कित्याक 3-4 जण फक्त आशिल्ली आनी कोणें येयनी ती. आमगेलें चुकलें तें. आमी त्या दिसू स्कीप करी आशिल्लें लक्षांत येयली. आमी थोडो भाग लिंका खातीर परत घेवया. तुमी जरी हें आयकतली ऑडियो आयकयात ताजो तरी सुद्दां एक आमी परत पयलीं घेवया. ताजे पयलें आयचो मनोबोधाच भाग घेवचें आवश्यक असं तें घेवया. आज 193 श्लोक असं. ते सांगता ती नव्हे जाणता नेणता देवराणा नये वर्णिता वेदशास्त्रा पुराणा नव्हे दृश्य अदृश्य साक्षी तयाचा श्रुती नेणती नेणती अंत त्याचा. जय जय रघुवीर समर्थ. म्हणा कळ्ळें. हा देवराणाक पळयाती म्हणून समर्थ फाटी लागल्या ती की हें परब्रह्म जें आसा ताजो अनुभव घेयाती. देवानो श्रोत्यानो हे मनदेवता हें जें मनाक कळना आढळना ढळना असले रूप कोणाल्यास की पहिलेच 192 रुपांत तांणी म्हणलेलें मना श्लोकांतून. मना ना कळे ना ढळे ना आढळे आणि ना ढळे रूप ज्याचे दुजे वीण ते ध्यान सर्वोत्तमाचे. थंय दुसरें म्हण कोणें नाची. ध्यान लागचें म्हण कोणाल पूण आमी ध्यान लावंक न्हय तें कांय लागना. कोणाल दुसऱ्या ध्यान लावचेंच ना थंय. कळ्ळें म्हळ्यार सर्वोत्तम जो आसा तांतू आमीच एक रूप जाता ती. ध्यान लागचें म्हण कळ्ळें तांतू एक रूप जायना पण आमी तीनची जाल्लीं. तावळ आनी कोणाला संवाद करचो कोण करचो संवाद करतलो ध्यान करतलो ध्यान कोणाला लावचें तें आनी प्रत्यक्ष ध्यान हें सगळें एक जाता. दुजे कले वरना म्हळ्यार दुसरे कले वरना. आनी तो कसले नमुने अनुभवबा म्हणून वर्णनय करचें जायना. खंयचोय ताका दृश्टांत दिवच्या लागल्यार गंगेन तूं व्हाळ मस्त येवन मेळटा ती गंगाची जाता. हो एक उदाहरण कोणें दिता ती जाल्यार ही गंगे मागशें तें व्हाळ
गंग असनात ते बुरश व्हाळ असता ते हांग तशें एक पंत तुम्ही गुरु परब्रह्म गुरून तुमकां गुरु तत्वांत एक कोण घेतलें की तुमी गुरूच जाले आनी ताका परत हें जावचें ना. तशी एक पंत आत्मज्ञान जाल्लें की प्रत्यक्ष तुमकां अनुभव आयलो कड्डेरी तुम्ही भायर पडलेल तरके त्या अनुभवानुसारच तुम्ही वागतात. सगळं करतली संसार करतली प्रत्येक करतली. सॉरी मगलाची के आवाज बसला सांभाळ घे ती. तरी खंयचोय दृश्टांत दिलेले तरके हां तर ही न जाता कमी पडता ताजी पेक्षा ते परब्रह्म श्रेष्ठ. हां आतां हांगा थंय कल जाल्यार कोणा संग करचें ना निसंग जावचें ना कल्ले ना कल्ले मागीर द्वैत नाची थंय. आत्त परत आत्तांच्या आईच्या श्लोकांत तेंच सांगता ती नव्हे जाणता नेणता देवराण. हे देवाक हांव जाणलें म्हूण म्हणूं जायना कल्ले मागीर हांवांचें आसना थंय. म्हाका गोंयचो एक उडास जाता गोंयांत तूं एक फावट एक सान्न चेडा घेवन हांवच वचूंक सान्न चेडा घेवन थंय पुजेक भोव अनवाळ्याक पुजेक बसल्यार ते सांज चेडूं कोण्णा लेगी आयकना रोवन रोवन हें गलाटो. तावळ तें भट मामान सांगलें ताका सवळे कोन्न भितर सोडात गे म्हणालें. सवळे करचें म्हळ्यार कल्लें पुरे आंगावेले कपडे काडात. दिमकुलान वताली चल्ली मगली आंगाल पुरे कपडे काडले आनी तिका सोडलें. ती आराम रांगता 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 मगल पांयार येवन बसली. जालें तशी आमी जेन्ना आमी देवराण्याक जाणच्या म्हूण वता ती तावळी आमगेल मनावेल पुरे कपडे उतरोवंक लागतात उगडींची. मन मोकळें म्हळ्यार कल्लें क्रिस्टल क्लियर कसलें ना त्या मनांत ना कोणाल हे विदावे ना कोणागल मत्सरू ना कोणाल कसलें हांव विंगड तूं विंगड अशी कसलें ना. थंय वचून परत येवंक अशें दिसना इतलें आमी सवळी जाता ती आमगेल इतली स्वच्छ आनी कोणें ना. तशी तावळ ते गुरू आमकां पांयार बसून घेतात. जशें ते चेडा सोडलें देवाल मुखार पुजे बसल्या ती आमी सद्गुरूंगेल पांयार बसल्या ती. तशी ती शक्ती सुद्दां ईश्वरा गेल्या वामांकाचेर बसता खंय दावे पांयाचेर बसता ती. म्हळ्यार ती समज पळोवच्या मेळटा रामाल पूज करतना शंकर आनी त्या ईश्वराक तिणें अशी हृदयांत स्थापन केल्या. ती आमगेली मूळ माया ती आमगेली मूळ माया जाल्यार तांतूल जे ईश्वर तत्व तिगलांत आसा तें नवे जाणता तागल जाणतो अशी कोणें जायना आनी ताका तो गोतना अशी सुद्दां जायना. कल्या म्हळ्यार ना म्हळ्यार तरके त्या परमेश्वरान केल्लें सगळें आमकां दिसता असं जाल्यार आस खंय तो खंय निपून बसला तें कांय दिसना. म्हणना पळय बरें शास्त्रांत वर्णन केलें हांवें हां वेदशास्त्र म्हणटात नेती नेती हाजवारे स्वयं ना ताजवार ना हाजवारे स्वयं ताजेवार ना. तें वकूळ म्हूण खेळटा ती हांगा शिराली गांवांत थंय तावळ तशीची. तो भायर देव रात्रभर भायर गमत करता ती आनी फाल्यार घार वचूंक ताका उडा जाता अरे पार्वती केकडे कसो म्हूण आयला म्हूण तो भायर सरता जाल्यार ती कसली खमकी ती बागील बंद करून घेवन बसल्या भितरी आनी तांगेली ईश्वर पार्वती संवाद आसता. कस्त्वम शूली ती म्हणटा तूं कोण आयला म्हूण बागील धाडायता ती कोण आयला शूली शूल म्हळ्यार पोट्टा दुखी. हां तरी मृगय भिषजम डॉक्टर सोदी आनी वखद घे म्हण नीलकंठम प्रिये अहम हे प्रिये हांव तुका नीलकंठ मोर वे तरी केकामेकाम करू केकामेका आवाज करी म्हण मोराल आवाज काडी म्हण तूं मोर असले स्थाणूर मुग्धे हांव स्थाणू एक खांब तागेले एक ईश्वरान एक नांव सगळे नमुन्याचें नांव घेता जाल्यार खंयच्याचें वर्णन ती ताजो विपरीत अर्थ कण तरी अशी करी न वदती शिवाय म्हणटा अशी म्हळ्यार स्थाणू खांब उरले ना तूं कशें उलयता नळीत भायर राब शेवटी तें शिवतत्व सुद्दां तें मूळ मायेक शरण वता.
आनी सांगता हांव तुगेलोची म्हाका भितर घे. तावळ ते बागी लुगोवन ताका भितर घेतात. तशी ते भितर म्हळ्यार खंय त्या पार्वतीगेल्या हृदयांत आसता. जाल्यार तीच जी शिवाय तो ती कोणाकय जाणच्या दिना. आपणा बामणाले कोण पळोवची ना अशी धांपून दवरल्या. तेमी ती तिगल कृप आशिल्ली शिवाय आमकां तो मेळना. वेदशास्त्रांत वर्णन सुद्दां करतना नेती न ती न इति न इति. कांदो एखादो उदाहरण म्हणून सांगता. कांदो सोलूनच्या घेतलो, भायले सोल काडलें, तांबडे सोल म्हणा धवे सोल म्हणा काडलें, कडेन एक एक पाकळी ताजी काडली. काडतो वचुली, शेवटी कल्लें भरना, सगळे पाकळी गेल्यो, कांदो पुरे मोकळो, भितर कल्लें ना. तशी तो परमात्मा देवराणा ताजें वर्णन करूं जायना. ताका नेणता म्हूण म्हणूं जायना, जाणता म्हूण म्हणूं जायना. आमकां स्वताक कल्लें मागीर स्वताक आमी कल्लें म्हळें तर तो विंगड आनी हांव विंगड अशें जाता. आमी सवळी जालेली आसना ती. हांव जेन्ना कंप्लीट वरता तावळी तो वेदशास्त्रांत पुराणांत कळना तिलो दृश्यय नाही अदृश्यय नाही. बरें दृश्य अदृश्यात साक्षी म्हणे हांवें ताका म्हणटर की साक्षी ही सुद्दां एक मनाची अवस्था आसा. स्वप्न सुषुप्ती निद्रा तशी साक्षी भाव तुरी अवस्था ती सुद्दां मनाची अवस्था. हांगा तशें नाही, मन सुद्दां आसना. हांव ना जाल्यार मत सांगत मुगल मनय थंय दिल वता. हांव हांचे वचना, मगल सर्वंटा खंय व्हरचें हांवें थंय. तामी मनाकय शिरकाव ना थंय. ताण कल्ले वचूं शकता, कल्ले वचूं शकता. आमगेलें त्या मूळ मायेचेंच एक स्वरूप जें आसा, आत्मतत्व जावन आमगेलें भितर आसा की ताका मात्र भितर रिगी आनी तें तातूंत विर्ण वता. तें इतलें सूक्ष्म आसा की सांचेरडुशें थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागरची जाला गंगे सरिते संगम जाला तत्क्षणी. तशें केन्ना म्हाका ज्ञान जातलें म्हळ्यार जेन्ना तूं थेंबूट जातलो तावळ ज्ञान जातलें म्हूण सांगता ती. तर तो हो सगूण आस की निर्गुण आस, तुजें सगुण म्हणो की निर्गुण रे. सगुण निर्गुण एक गोविंद रे. गोविंद म्हळ्यार कल्लें इंद्रियांक जाणयतलो. सगुण जावो निर्गुण जावो तो इंद्रियांक म्हळ्यार सूक्ष्म इंद्रियांक सुद्दां जाणयना. गोविंदू तो एकच. तूं भक्ती मार्गान तो जाणयता. गोविंद जाल की गोविंदाक शिवतत्वान शिरकाव आसा, कृष्ण तत्वाक विष्णू तत्वाक कळ्ळें. म्हळ्यार तो शिवा गेले एक भाग जावन आसा. तांची रामतत्व तांची शिवतत्व आमगेले गुरू परंपरेन तांची सांगल्या की एक व्यक्ती आसा घारा चेड म्हणटात बाबा म्हणटात. तो भिक्षुक खंय म्हळ्यार भट मामा, ताका भटो म्हणटात नाल्यार भटमाम म्हणटात. भिक्षुक कडेन तो स्कुलान शिकयता वचून, थंय ताका शिक्षक म्हणटात, सर म्हणटात. ऑफिसांत वता ताका मिस्टर सो एंड सो म्हणटात. घार येना पळय बायल म्हणटा आयकलें म्हणटा, तिकलें नांव घेना, मनुश्य तोच न्हय. तशी हो परमेश्वर जो आसा ताका खंयचेय नांवान आपयले तरकेय प्रत्यक्ष कसलें म्हूण कळना, ताजी प्रचीत येना. ताजे प्रचीत येवंका जाल्यार आमकां तातूंत एक जावंका. तें आमी कशें जावचें? कल्ले हाका उपाय कल्लो. कल्लें केलें तर तो आकलन जायना जाल्यार एक गोश्टीन आकलन जाता की भक्तीन आकलन जाता. आतां हांगा भक्तीन आकलन कल्लें जाता. भक्ती म्हळ्यार पुरे विभक्ती प्रत्यय जेन्ना गळण पडटात की ती भक्ती जाता. म्हळ्यार इतलें ताजी ओढ जशी मिराबाईक लागली कृष्णांत एक जावची भक्ती. राधा आशिल्ली जाल्यार एक राधा एक मिरा, तशी दोन्ही कृष्णाकची आवडटा ती किंवा कृष्ण तांकां आवडटा. जाल्यार एकळेल प्रेम दिवान प्रेम, एक बैरागी जाल्यार दोगांक गेलें इप्सीत तेंची की कृष्ण तत्वांत एक जावचें, कृष्णागल रंगांत एक जावचें. श्याम रंग रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया म्हणटात. लाल ना रंगाव मैं हरी ना रंगाव,
श्याम तेरे रंग में, अरे श्याम तेरे रंग में रंग दे चुनरिया. मग चुनरिया इतली गोमटी रंगोवन दी, तुगल रंगांत रंगय, म्हाका न्ही दुसरो खंयचोय रंग नाका, खंयचोय रंग नाका. तशी एक रूप जाली. आतां हें कशें जावचें? श्रुती नेणती नेणती अंत त्यांचा. हाका ह्याक वचूल की परत येवचेंच ना. आतां आदी ना, आदी ना तिल्मीत अंत ना. हे अनुभव खंयची येतात, कशी येतात ती. तर त्या दृष्टीने आत्ता मी हो परत म्हणूया आणि दासबोधाल्या वळया. समर्थ सांगता ती नव्हे, हा सेम थिंग दासबोधान सांगल्या. नव्हे जाणता नेणता देवराणा, नये वर्णिता वेदशास्त्रा पुराणा, नव्हे दृश्य अदृश्य साक्षी तयाचा. तर साक्षी पुणी म्हणचवे, दृश्य अदृश्य सगळं कळतलं एक साक्षी असता. त्यावेळी नाही कळले म्हणे दृश्य अदृश्य सगळें विलीन जालें. ते ज्ञान विलीन जालें, अज्ञान विलीन जालें आणि वरले फक्त विज्ञान. विज्ञान म्हळ्यार कळलें अनुभव. अनुभव दुसऱ्यांगल अनुभव नाही, स्वतागल अनुभव. स्वताल अनुभव म्हळ्यार हांव तेंची जालें, हांव दुसरें कोणाक सांगूं शकना. एक मुई गोड खावच्या वचुली, ती गोड्डान तितली विरघळून गेली, ती परत येना. तिगल देहय नाश जालो आनी ती करगून गेली. ती अनुभव कशी म्हूण सांगूक परत येतवे, ती येना. जाल्यार हांगा तो मनुष्य संवसारांत आशिल्लो, मनुश्याकच भोवतेक कसलें ज्ञान जाता, ज्ञान जाता. तर संवसारांत आशिल्लो मनुश्य ताका आत्मज्ञान जाल्लें. संवसार अर्द सोडून तो नुस्तें पंगुवत बैसून रावचेताने ना. तर इतलो ताका आनंद जाल्ला म्हळ्यार ताका तो वर्णन करूं जायना. जाल्यार ताका इतलो कळवळो की दुख्खी जानांक पळोवचें खंय जायना ताका. म्हणून तो पिस्स असो भायर येता, आनंदान नाचता. आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाचे. हां, काहीची या बाई जालें म्हणटा. कसलें जाता म्हूण म्हाका कळना आंगान, तूं कशें जाता म्हूण. नांदता नांदता तुकाराम हे ते सगळे संत नांदता. ते गोरा कुंभारू तो विठ्ठल 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 करता अशी नाचलो. चेरडाक पांया मुळान तुडयताने, माती तुडयतना. जाल्यार तो मडकी करतालो. मडक्यांत ताका विठ्ठल दिसतालो, मातयेंत विठ्ठल दिसतालो. तांत कारण उपादान कारण हाजे कारण कसलें ना. रॉ मटेरियल करतल मनुष्य जाल्लेले मडकें सगळीं एकच, सगळें एकच. अशी हें नव्हे जाणता नेणता देवराण, नये वर्णिता वेदशास्त्रा पुराण, नव्हे दृश्य अदृश्य साक्षी तयाचा, श्रुती नेणती नेणती अंत त्याचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हांगा आमी दासबोधाल्या वळया. दासबोधांची हीच गोश्ट सांगल्या ते 8वें दशकांतून. पयर तुमी येयनिशी म्हणून थोडेच ताजे बद्दल घेवया. हां, ताजें नांव प्रचिती निरूपण. प्रचिती निरूपण. हां, खंयचोय प्रत्यक्ष अनुभव ज्या मनशाक येता की तो अनिर्वाच्यच आसा. जाल्यार कळ्ळें जाता हे दृश्यांत जे अनुभव आसत न्ही, तशीच तुका नावें गोड खाल्लें, गोड कशें लागता सांगूं जायना. तर तें गोड दुसऱ्याक दिवचें जाता. खावन पळय कशें लागता. हां म्हणटा एक मन्न आसा, मुक्यान एक गुळ खादला. हें केन्नाय उदाहरण दिता तें. मोन्यान एक गोडा कुडको खालो, कशें स केप्पण मन्न. एका विचार कशें लागता, अशी 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 म्हणटा. अशें अशें म्हूण कळना, बरें लागता बरें लागता. शेवटी तो गोड्डा खड काडटा, तागेल्या तोंडाक घालता. तावळ ताका कळटा कशें लागता म्हूण. सांगता म्हणून ना, आपोआप कळ्ळें. जाल्यार असलें गोड काण दिवचें जाता. जाल्यार हो अनुभव तशें न्ही. हो काण कोणाक दिवचें जायना. हो तुमीच घेवंका. गुरूक सुद्दां तशें दिवचें जायना. गुरू मदत करता ती. जाल्यार सगळें उतरेना पळय, गुरू रूप जायना पळय. ती शक्ती, गुरू शक्ती, ती परब्रह्म शक्ती आपणान सामावून घेता. तावळ ती मास्टर की म्हणटात न्ही, तशी लायता. तें ट्रेजर जे लॉकरान दवरल्या, लॉकरान दवरलेलें आसता, ताजी प्रचिती येवंका. तर हांगा ते सांगता ती तुमी आत्तां थंय सगळे नमुन्याचें हें केलें, हें काडाती तें काडाती, हें कोरका तें कोरका सगळें म्हळ्यार मात्र आत्मज्ञान जाता. जाल्यार ही हांगा समर्थांनी समास 8व्यांत लास्ट टायम 11 तारखेक केलेले. तांणी प्रचिती निरूपण म्हूण केलें. म्हळ्यार कळ्ळें की
प्रचिती आई शिवाय मुखार सर नाही आहे. मुख्य तुमकां अनुभव येत की ना, हो मार्ग इतलो खडतर आसा, आमगेलें आयुश्य पण आला येता आमकां कसलो तरी अनुभव आयला की ना, तरी मात्र ताका चिकटून रावका. आनी आत्ता दिसान तें मस्त इम्पॉर्टंट कळमें. बुवा भाजीण इतले वाडल्या आमकां कळनाचें आमी कोणालें आमगे सर्वस्व दिवच्या भायर सरल्यान ती कळना. एक एक कडेन तरी इतलें हें केलेलें ताका कळचें. सिंपल म्हळ्यार लोकेशणां आनी वित्तेशणां. लोकेशणां म्हळ्यार प्रसिद्धी म्हाका कोण आसत की प्रसिद्धी मेळका म्हूण अगदी टिळे माळा गंध सगळें अशी लावन घेवन प्रवचन करून उबरयता येता ती. स्वता कसले नमुने अनुभव आसना. दुसऱ्यांक खंयच्यान दितले ते अनुभव. आनी हो अनुभव स्वताच घेवंक लागता, दुसऱ्यांक दिवच्याकय जायना. जाल्यार तांगेले वागणें कशें आसता, खरें आत्मज्ञानी जाल्ले मनुश्य कशें आसता, तो कशी कळका बा आमकां. तो पयलीं म्हळ्यार तागेले श्रीमंतीची वैभव. एखाद श्रीमंत मनुश्य आसा हें कशें कळटा आमकां. तो कांय नित्य खिशांतून नोटा पुडकी घेवन वचना, गरज आसना ताका. जाल्यार तो वावरता कशी, तो कारान फिरता, तो बिंदास्त आसता, तो निर्भय आसता. तशी आत्मज्ञानी जाल्लेले मनुश्य इतलो वैभवांत लोळता आसता की ताका कोणागेले हें आसना. म्हळ्यार पर्व ना म्हणूं गेल्यार पर्व आसता ताका कण वसता. ताका सगळे लोकां बद्दल वायट दिसता. कळमें तांच्यान सुद्दां तेंचें आत्मतत्व ताका दिसता आसता. पण ताका दिसता, म्हाका दिसता तांकां कल्ल्याक कळना पाप दुख्ख भोगता ती. तांकां तांथान भायर काडका म्हळेलें एक कणव दयाळूपण आसता. आनी तांकां पळयल्यार कशी आमकां कळची कशी कोणाक आत्मज्ञान जाल्लें आनी कोणाक जायनी. चिक्की कले आजू बाजूच्यांनी विरुद्ध उलयलें जे बंधू लोक आसतात न्ही, तांकां ताबडतोब भयंकर कोप येता. रिएक्शन येता. ह्या हांकां तशें न्ही. एक रायाने 2 खडे अगदी हुबेहूब एक रत्न पारख्यान 2 खडे हळके हाका हात लायनासतना खंयच खरो आनी खंयच फट्टी तें सांगचें ना. कोणाकय कळनाशिल्लें. कलकल लावन पळयलें, कलकल हाज्यान पळयलें, कळना. एक लेक दिसता ती. एक कुर्ड मनुश्य आयलो आनी तो म्हणालो की हांव सांगतां कशी म्हूण. पण ताका 8 तास वत्तान दवरात म्हूण. ते वत्तान थंय दवरले 2 खडे. आनी कशें वत्तान दवरून कशें कळटा म्हूण. 2 झग 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 जाताले. ताजे प्रकाश पडलेले म्हण कशी बापरे. कड्डेरी वचूलो थंय वत्तांत आनी कुर्ड तो दिसना. 2 एक हातान दी म्हूण सांगता. तागेल्या हातान दिलो तो खडो. एक 2 हातान घेतले अशें करून. आनी बरोबर ताका कळलें हो खरो खडो, हो फट्टी, हो काच असो. अरे तुका कशें कळलें. तावळे ताणें सांगलें फट्टी आशिल्ली तापता, खर आशिल्ली तापना. तो तशीच आशिल्लो थंड इतले वत्तान दवरून सुद्दां. आनी हो काच म्हळ्यार तापून सम हें जाल्लें जशी डांबर आनी तापता न्ही पांय दवरचे जायना तशी जालेलें. तें भर वत्तान दवरलेलें न्ही. ताजे वेल्यान कळलें खर खंयचो आनी फट्टी खंयचो. तशी आमकां जो खरो सत्पुरुश कोण आनी फट्टी कोण हें तांगेल्या वागण्या वेल्यान कळटा. ते कशी म्हळ्यार तांगेली दानी वृत्ती आसता, तांगेली दयाळू वृत्ती आसता, तांगेलें समृद्ध मन आसता. मुख्य म्हळ्यार मन समृद्ध म्हळ्यार कळ्ळें की समाधान, मनशांती आनी प्रसन्नता हे 3 आसल्यार मनांत आनी शाश्वत स्वरुपान अशी केन्नापणी कोण आयलें हें समाधान म्हळ्यार कळ्ळें खंयच्याचेर अवलंबून नातिल्लें समाधान तें आसता. कडेरी म्हळ्यार स्वतांतूची समाधान. आतां हें समाधान दुसऱ्याक सांगू जातलें. एक फंत हांव परत आतां रिपीट करता सकल लास्ट टायम वचून नाशिल्लें. एक मनशाक हांवें म्हगेल्या गुरूक विचारलें हांव समाधानी आसा की ना हें तुमकां कळत आसतलें न्ही गुरुवर्य. तें म्हणालें ना म्हाका कशें कळचें. खाल्लें तुवें, तुगेलें पोट भरलें की ना हाचो अनुभव तुका येवंका न्हय, म्हाका येना. तूं खाल्लें न्हय, तुका समाधान जालें की ना, पोटभर जालें की ना, तृप्ती जाली की ना. तृप्तीचो अनुभव तुका येवंका, म्हाका येना. फक्त कल्ल्या वेळान कळटा की आनी हें खाणें तें खाणें म्हळ्यार ना. कितलें आवड जालें तें ना. हांव तृप्तच कसलें आनी नाका. ज्या मेळ्ळेलें आसा तांत हांव तृप्त कसलें.
अशी जेन्ना अवस्था येता ती खरी समाधानी अवस्था कळ्ळें. आनी ती कल्ल्याचेर हें खाल्लें म्हूण तृप्त अशी न्ही, आमगेल स्वरुपाची समाधान आसा आत्म्याचें तें अशी उभरून येता समाधान शांत. आनी कोण समाधानी आसता न्ही ती केन्नाय शांत आसता ती. जास्ती तांकां वळवळ करना ती. केन्ना पूण चिके डिस्टर्ब जाता संवसार वेव्हार आसा तितल्या पुरतें. 5 रुपयाची कोथिंबीर हें हाडूं गेली मसालो की 10 रुपया धरी, आजकाल 20 रुपये लागता ती ग्रीन मसाला हाडच्याक. 50 रुपये दिले तर आमी 50य थंय दवरून येतात खर्च न्हू. 20 रुपया मसालो घेतलो आनी 50 रुपया नोट दिल्यार 30 रुपये वापस घेतात की ना. तशी आमी जेन्ना वता ती खंय कले घेवच्याक तशी आमकले कोप आयला बा 5 रुपयाच कोप काडूंक शकता ती. इतलें काय व्हड घटन जाय न्ही. थोडेशें कोपचें वेव्हारा खातीर तांकां कळका ती चुकल्या ती म्हणून थोडेशें कोपचें कडेन तेंची झरयता बसची ना. ताबडतोब थोडे वेळ मस्त कोप काडले जाल्यार तरी परत विड्रॉ करचें आनी जैसे थे दर्पणशें मन आसता. दर्पण म्हळ्यार कळ्ळें आरसो कांडे मुखार केन्ना लोक नाना लोक येतात नाना नमुन्याचे. तांगेले नाना नमुने विविध मन आसता ती ताजें प्रतिबिंब पडचेंच आसा आत्मज्ञानी मनशागेल मनाचेर सुद्दां जाल्यार तो बाजू वचूल की जालें तें रात गई बात गई. दर्पणा मुखार वचूल की तांचे बद्दल तांगेले हेव ना, तांगेले द्वेश ना, तांगेले कले ना, तांचेर कोप ना. तशी आमगेले परिज्ञान आश्रम आमी तशें आशिल्ले. त्या तर तांगेले इतले विरुद्ध आशिल्ले बाप रे. सगळे लोक हांव पळयल्या कल नाना नमुन्यान उलयताले. तांकां ही वॉज नॉट एट ऑल बॉदर्ड निर्भय. तें केन्नाय वॉका वताले एक सुण्या पेट्ट्या घेवन वॉका वचचें जू चौपाटीर. तर एक फावट ते हांतान वतना खार राबतालें न्ही तें वतना एक तागेलो विरोधक तांगेलो अशी ताका बरें नाशिल्लें खंय म्हूण बरें ना म्हूण आयकलेलें. तर हेवे ताजे खातीर प्रेयर करताले तांणी बेगी बरें जावंका म्हूण. तर तो मुखार येता आशिल्लो पळयलें हांकां येतना पळोवन ताणें क्रॉस केलें. स्वाम्या सांगात आनी कोणकी आशिल्ली मनुश्य ताणें क्रॉस केलें म्हणून स्वाम्यान बेग क्रॉस केलें आनी ताका वचून गांठलें. कशी माराया कशें आसा तूं बरोस न्हय तो कल जालें तुका भवानी शंकर आसा तुका बरें करतलो आमगेलो आशिर्वाद आसा ती. तर तो तोंड वांकडे करून वचूलो हांकां ताजी कलयना. परत आयले परत वॉकाक एज इट इज वचूं लागले. हें कळ्ळें की समदर्शीपणा तांगेल मनान कसलें ना. तावळ एकल्यान विचारलें की हो तुका सवतस हो मनुश्य तुमकां सवतसता ताल्ल्या कल्या तुमी विचार वचून तूं कशें आसा म्हणून. अरे जाल्यार तुमचे पेक्षा व्हड भक्त तो मगल आसा. तुमी मगल नांव घेतात कितले वेळ घेतात ती संवसार करून वेळ मेळटा 5 मिनीट जप करतात गुरू महाराज करून. हें तशें न्ही हो मनुश्य प्रत्येक क्षण एकय क्षण तो म्हाका विसरना. मे बी विरोध भक्ती तवे अशेंच तवे तशेंच तवे बौद्ध आसा तवे अशेंच पण ते मगल गुरुवर्य अशी म्हळ्यार इतली प्रीती विरोध भक्ती आसतली जी रावणान केली. ताका अहंकारान तो फुकट गेलो जाल्यार तो मस्त शिवभक्त आशिल्लो शिवतत्वांत विलीन जालेलो तो. तसल्याक शेवटी विरोधी भक्ती करतल्याक सुद्दां हें मेळटा कळ्ळें सद्गती मेळटा. तर असलें हें समाधान जें आसा शाश्वत समाधान कायम आनी मन शांत तितलें पुरतें. त्या कांडे मुखार कोणें आयलें वेव्हार करतना समोची भाव कोण घेवंका बावळटपणान कल्लेपणी करून नासकी कुसकी सामान हाडची ना. नासलेले टोमॅटो फळ कुशिल्ली अशी घेवन येवची ना. सम मोल करून किंमत करून सम बार्गेन करून कितलें ठरोवचें पयस दिल्यार व्हरलेले परत घेवचें. हो वेव्हार सम करका जाल्यार नामान तूं नाम घेतची. तर एक पाप एक बायल मनीस अगदी देवभक्त आशिल्ली तांगेले घार ती ही येता न्ही ते मागशी काळांत आमगेले थंय येताली कापडं बिपडं दिवन ती आयदन दिताली. तशी ती कितली ती लागी आर्ग्यू कोण शेवटी ती हें दिना तें दिना आनीक एक कापड दी म्हळ्यार मात दिता अशें करून कर केल्लें आनी घेवन वचूंक भायर सरली. शेवटी दिलें म्हणा तिनकल की आयदन दिलें.
आणि वचू भायर सरलेली तेन्ना ती अशी कोण परत बसली ती बायल मनीस पाप तिका चक्कर आयिल्ली वर जाली. तर ह्या बायल मनशीन तिका धरून भितर हाडलें. चेडा तुमकले खाल्ल्या की ना दिवसभर फिरतस हां. आतां पळय व्यवहारा जागेर केलें तिणें बार्गेन केलें सगळें घेतलें आनी कड्डेर तिका भूक लागली आसतली म्हणून खावच्याक पयलीं गोड आनी उदक दिलें गोडा कडून मातशी कितें ताकत येवं म्हणून कडेन हुनून चपात्यो भाजी हें तिका पुरें जेवण वाडलें. जेवण वाडून थोडो वेळ आराम करी हांगा न्हीद द्या म्हणून सांग तिका न्हिदावन घेतलें आनी कड्डेर फ्रेश ताजी तवान च्या आनी करून दिवन तिका हगूर पेटयल्या. तावळ चल्ली पळयत अशी चल्ली की सून तिका पळयत आशिल्ली. ती म्हणाली आई हें कल्लें तूं आत्तां तिल्या इतले झगडे मारले म्हाका हें जाय तें जाय करून व्यवहार म्हणून आनी आत्तां ताबडतोब तूं तिका भितर घेवन तिका सगळें खावच्या आनी दिता इतलो मोग खंयच्यान आयलो तुका म्हणून. तावळ ती सांगता की हें जें आसा तो व्यवहार आशिल्लो. व्यवहार जाल्लो आत्तां मगल सहज धर्म केल्लो तरी मानवता हांव मनुश्य म्हूण जल्मा आयल्या न्हय मनुष्यत्व हां मनुष्यत्व मुमुक्षत्व आनी संतांगल संग्रह हें संग हें अगदी रॅर मेळटा खंय तितलें पुण्य आसल्यार मात्र. तशी मनुष्यत्व आसता म्हणटात पण आसना जाल्यार ह्या लोकांगेर कोणा समृद्ध मन आसकी तांकां मनुष्यत्व आसता आनी तें मनुष्यत्व आशिल्ली ती ते मनुष्यत्वान माणुसकीन वागता ती माणुसकीन वागतात जाल्यार ती कायम समाधानी आसतात. तांकां कोणें उदो करना तांगेले कोणें स्तुती करना आनी स्तुती केल्यार तांकां लक्षय दिना ती स्तुती केल्या तरी लक्ष दिना ती कल मागीर तांगेले फळाची कसली अपेक्षाच आसना. आनंदान करतात जें करतात तें आनंदा खातीर करनात आनंदान करतात समाधानान करतात त्या निमित्त तांकां सूख दुख्ख अशी द्वैतच आसना. कसलें आसता फक्त आनंद आसता ब्लिस आनी मनशांती आनी समाधान आनी मनशांती जेन्ना भितरी कुकरान तूं कसलें शिजयतात न्ही हां कोण ना बा आमी कसलें खायना ती म्हणटात नॉन वेजांनी तांगेले घार वचून कुकरान शिजोवच्या दवरल्या फुस्स करून शीट आयली. शीट येवच भितर ताजें वास उपरमळ म्हणा घाण म्हणा आयली की न्ही तें कसलें शिजल्यार तेंच भायर पडटा न्हय कसलें शिजोवच्या घाल्ल्यान ताजोच वास येता. तशी आमी अशांत असलेली आमगेलें किंवा आमकां हें ना कसलें समाधान ना जाल्यार तें असमाधान तें मनशांती आमगेली अशांती जी आसा ती शीट जावन शेवटी वाजच्या लागता कुंय 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 आनी स्फोट जाता एक एक पंत जाल्यार जें इंट्रिन्सीक आमगेले भितरीच आमगेलें स्वरूप अशें जें शाश्वत समाधान शाश्वत मनशांती आसता की ताजी शीट वाजना पण ताजी शीट वाजनासतनाची ताजी एक नमुन्याचें तेज आसा न्ही तें कसले वेव्हार करतना तें तेज आमगेल्या चेहऱ्या मोहऱ्या येता न्हू आंगां येता न्हू तें दिसता. कोणें मेळबा खुशीन उलयली मनाची प्रसन्नता प्रसन्न तांकां पळयल्यार प्रसन्न दिसता हांकां मेळया म्हूण दिसता पट्टून घेवया म्हूण दिसता. आमगेले थंय एक आतां आमी कारले वचूलेली कितली सेवेक आयिल्ली तांतुली कशी प्रसन्न मन सगळें जेथे कमी तिथे आमी कल पद म्हणून कोणें नावें येवन बसली आनी कसलें म्हणटी म्हणून कोणें नावें येवन बसली वाच्चू कोणें नावें येवन बसली पुजन करूं कोणें नावें येवन बसली संस्कृत शिकोवचें संस्कृत शिकोवचें येवन बसली कोणें या वती ना या वती. आतां आमकां आमगे ड्युटी आशिल्ली मदें वचका लागलें होड ना ती म्हणाली परत हांव तुका सांगता म्हणून तिणी कलें म्हळ्यार म्हाका जोर करून अशी वयर बापाची हांगा ड्युटी आसा न्ही पळोवंक लागता म्हणून हां जाल्यार बरोबर नेमान येवचें नेमान येवचें ती कांयकिणी पाची म्हूण आसा. आय एम व्हेरी फॉन्ड ऑफ हर खरें आय एडोर हर म्हळ्यार तशी आसका समृद्ध मन म्हळ्यार तशी आसका. तें खरें देवीगेले सेवेन तूं स्वाम्यांगेले सेवेंत राबल्यार खऱ्या मनान निरपेक्ष सेवा केल्यार आमी तशी जातात. थंय एक आमगेले थंय कॅरटेकर्स तीक पळयल्यार म्हाका आमगेले माताजी गलूड आसता तें हांव नांव घेनासतना तुमकां कळटलें. कोणाक कसलें कोणाक बरें ना तांकां आराम दिवचो कोणाक कसलें वखद जाय तें हाडून दिवचें कोणाक आनी कसलें जालें कशें आसा तूं म्हूण येवचें भितरी योगा शिकयलें हें शिकयलें कोणें तान्नें घेतलें की ना वाडूकय राबली आनी कसली करूंक राबली सगळ्यांक गेलें तुमी सगळें सामान घेतल्या म्हणचें आनी खंयच्यान तुवें
आनी नळीत वचून आपणा रुमांत एक 2 मिनीट बसली. तांकां रूम दिलेले आसता म्हळ्यार कायम राबता जाल्ली ती. परत आयली, परत कल खर्चल्या, अरे शीत खर्चल्या हाडा ती, हें खर्चल्या हाडा ती, हांकां पळय अशी जाय तें करा ती, कोण आयलें कोण वचुलें सगळ्यांक गेली खबर. कोणाल थंय एक दिवस आमगेलें आनी तूं कोण म्हण वतना कल की कपडे धुवन घाल दिसता आनी ताजी उदक हें केलें. तर सबंद बाथरुमा भायर थंय उदका लोट, पांय निसरत न्हय. तर एकली मेंबर लास्ट व्हरलेली, हांव पयलें वचुलेली, ती व्हरलेली पाप, तिन्ने ती कापयली खंय हें पळय अशें कशी म्हण. तर तिन्ने आपण हांत वचनी खंयचे मंदिरांत येयनी सेवेक, जाल्यार ती सेवा केली. तीन कोणाकी मनुश्या पग कोण हाडूं तें पुसून घेवन फॅन लावन तें सुकोवन कोरून परत आयली. ही खरी सेवा. संत संत म्हळ्यार कसले आसता शेवटी, शेवटी कसले आसता ती सांगता. हांगा आपण खुशीन तसं कल्या म्हळ्यार सहनशीलत येता, हांगा मस्त शिकूं मेळटा, मस्त शिकूं मेळटा. तशी हे जे समृद्ध मन आसा, आत्मानुभव आशिल्ल्यांगेर पयलीं म्हळ्यार मन समृद्ध आसता. आनी नुस्तें समृद्ध न्हय, नुस्तें प्रसन्नत न्हय, तर भितरल्यान आनंद सळसळत आसता तांगेल्या. तेमी तांकां एक नमने कळवळ की हांव इतलें हें आसा, तर दुसऱ्यांकय तें खुशी मेळका म्हळें, कळ्ळें, मेळका अशें दिसता. आतां हें जर पळय तांकां बेफिकीर आसता ती, कसलें काम म्हाका पुण्य मेळका म्हूण करना ती. कळ्ळें, मागीर पुण्य आपसूक मेळटा तांकां गोत आसता. गुरुतत्वाचे छपरांत राबता, छपरा मुळाक तावळे गुरुतत्वाचो इफेक्ट जाल्ले शिवाय राबतवे. स्वाम्यांगेर समाधी थंय आसा. गेल्ले हांतूं तांणी विचारलेलें, हे समाधीण आसता थंय मस्त अनुभव येता ती, ते कशी येता ती म्हण. थंयच आसता तुवें म्हळ्यार ते मुक्त जायनी तुवें स्वामीजी, ते मुक्त जाले ती, तरी मागीर अनुभव कशी, तर ते सगळे कडेन आसल्यार हांगाच पर्टिक्युलर अनुभव कशी येता. तरी असली जे आसता ती दे मेंटेन सँक्टिटी. हे जे सेव करतले आसता, सेव करतले निरपेक्ष मनाने, दे मेंटेन देर सँक्टिटी. आनी थंय वचून की एक बरे विचारांचो, पॉझिटीव विचारांचे थंय ते स्वामीजी राबताले म्हणना पळय, ते संत लोक थंय राबताले, गुरुतत्व थंय वावरताले. आत्तांय तशी जी आमगेले गुरुतत्व थंय वावरता प्रत्यक्ष सगूण रुपाने, चट 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 पावल वाजयता हांगा थंय आमचे पयले केन्ना न्हिदता ती केन्ना उठायता ती कोणाक कळना. लोकां खातीर अनुश्ठान करता बसता ती. असले आमगेले सद्गुरू. हां, तांगेल विचारसरणीच विंगड, एंटायरली तांकां फक्त तांकां दृश्य अशी दिसनाची, तांकां दुख्खी जालेली मन दिसता ती, मन दिसता ती, आनी मना पेलदिकाने आशिल्लें आत्मतत्व तांच्यांत आशिल्लें तांकां दिसता आसता. अरे ह्या मनाचें दुख्ख घालोवंक का, तेमी ती तुमी भितर वचा ती आनी भितर वचा ती, सूक्ष्मांत वचा ती, त्या देवीला मागून घेया ती. कोणा भूक लागल्या न्ही तांणी जेवंका, नुस्तें गुरू कले करना ती, करूं शकना ती. सद्गुरू म्हणटा ती आपण ते ट्रेजर दवरलें, तांचलें मास्टर की आसता जाल्यार बँकान कशी लॉकरान ट्रेजर दवरतात न्ही, आमगेलेंच ट्रेजर आमगेले हृदयांत आसता. हां, ताजी मास्टर की गुरूंगेले हातांत, तेमी गुरू शिवाय पर्याय ना. जाल्यार आमगेल की सुद्दां ताका लावंका लागता. म्हळ्यार आमगेल मन तितलें तयार, तितलें साधन कोरून आमी त्या हाजी प्रत वचका लागता. तावळी थंय वचना पळय, ते परिक्षा घेता ती. जशी बँकांत लॉकर उगडूं वचुल्यार सही करका लागता, तशें तूं कोण म्हूण विचारता ती, तूं नांव कसलें कसलें, कसलें साधन करता, कशें करता. एकलें जाल्यार सांगता हांव 1 तास बसतां, हांव 2 तास बसतां, हांव हें करतां, हांव तें करतां. हां, दुसरो गप्प बसता, तुमी दिलें साधना करचो हांव प्रयत्न करतां गुरुजी अशी. जाल्यार म्हाका आनी हें करूं नाका ती, म्हाका तुमगेल्या चरणांत स्थान जाय, म्हाका आनी कसलें नाका. हां, तावळी ते मास्टर की लावच्याक पळयता ती, लावच्या पळयता ती. जाल्यार त्या वेळार आमगेल चावी सुद्दां आमी व्हेल्लेली आसता. तस वेळार आमी जर सांगलें राब हांव चिकेची घार हा, कसले चिके अर्जंट फोन आयलो, तो फोन एटेंड करून येता म्हळ की चावी गेली घार व्हरली. दोनूय चावे एकदम लागता ती, तावळ ते लॉकर उगडता आनी तातूंतले ट्रेजर मेळटा. आमी गुरुरूप जाता ती, गुरुरूप जाता ती. जाल्यार केन्ना दोनूय चावे एकदम लागतात त्या वेळार. एक एक फावट कल जाता त्या शिश्यागेर तितली कॅपेसिटी आसना,
म्हणजे ते म्हणतात परत अजून साधन कर चेडा, अजून साधन कर, हेल्प करतात मस्त. आणि दॅर इज नेवर टू लेट, नेवर टू अर्ली. शेवटचे क्षण असू दे तुमकां सद्गती मेळोवच्या जाता. कोणाक फायर करता तांकां फायर करता ती. सान्न चेडो नवीन जप घेतिल्यांक तांकां गोमटे करून मोगान हें सांगून तांणी कल मागले ते दिवन तांकां आवड मेळ अशी करता ती. भजनांची आवड असल्यार भजन म्हणू लायता ती, हें करता ती. कोणें गॉसिपींग करचें ना ताजे खातीर ते व्हेरी पर्टिक्युलर. शिस्त कशी बाणोवची हें तांचल्या शिक्का. असलें सगळें शिक्षण दिवन साधकाक तयार करता ती. आनी तांणी सांगलें साधक जायना पड सुद्दां मध्येच एक हें आसा म्हळ्यार शिष्य जावंक लागता. शिष्य म्हळ्यार ताका दुसरें कसलेंय ना, आपणाक फक्त गुरुचरणांत एक जावचें आसा. तेमी तुमी कितले धाड्डायात बोडुयात पण हांव तुमकां सरेंडर आयलां सद्गुरू, म्हाका तुमी कशी वागयली तर कितें जाता. ते मुरली कशी, एक बांबू कूड कशिलो कृष्णाक सरेंडर जाली ती. कृष्णाने कोरांतून ताजे पुरे ते गांठे काडल्यो. 7 कडेन 9 कडेन वट्टे केले. कितलें दुखलें आसतलें, पोक्कळचे पोक्कळ. परत त्या कृष्णागल हुंकारा शिवाय ती वाजना, आपली आपण वाजना. तशी आत्मज्ञान जाल्ले शिष्य सुद्दां ते सद्गुरूंगेल इतले कृतज्ञत आसता की तांणी सांगिल्ले शिवाय ते भायर पडना. ती तांणी सांगता अमूक कडेन वचून कितें सेव करी, मागीर ते सद्गुरूंक हृदयान दवरनूची आपणाल सेव करता ती निरपेक्ष. तांकां नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी, जिडे गंगोगाचे पाणी. मनशांती पूर्ण कुंभ, शांता दुर्गा तिगल तेज तांगेल सगळें आंगान थावन झगझगत आसता. तावळी ती आपोआप कळटा. ती फट्टी हीर खंयचो, हीर खंयचो, वज्र खंयचें हें कळटा पळोवन. ताजे खातीर चिके आमगेल मन सुद्दां हें तयार जावंक लागता. आमगेल मन स्वच्छ जावंक लागता. म्हळ्यार मात्र आमी जर आमगेल हाजेर चश्म्याचेर धूळ आसल्यार लोकांगेल हांव तूं उपयोग ना, तांगेल थंय कचरोच दिसता आमकां. कळ्ळें म्हळ्यार खरें म्हळ्यार कचरो आमगेल चश्म्याचेर लागिल्लो आसता. आनी आमी भायर पळयल्यार आतां हांगा तें हें लायल्या, कसलें जाळी लायल्या मच्छराची. ताजेर मस्त फंता वाऱ्यान हें धूळ जम जाता. ती पुसका लागता मदें मदें, ना जाल्यार वार येवचो बंद जाता. स्वच्छ करपा लागता तें. तशी आमगेल चश्मा, आमगेल नजर, आमगेल दृश्टी आमी स्वच्छ दवरपा लागता. जाल्यार संतांगेल सहवासांत आमी गुरूंगेल सहवासान जेन्ना तयार जाता ती पयलीं म्हळ्यार ते आमकां नजर दिता. ती नजर आनी तेमी ते आमगेल नजर इतलें थेंबुटा जाता. एक सान्न चेरडागल निरागस जाता आमगेल मनांत येता. सदैव प्रसन्न मन. सान्न चेड कशी आसता ती, बापरे कशी आसता ती, दिल खुलास आसता. सान्न फुटपाथावयली चेड अशी गुटगुटीची. कशी ती गुटगुटी जातात गोत ना. ही भीक मागतात तीन चेड गुटगुटी कोणागेले उबार हाडलेले आसतात की, पण ती इतली स्वीट आसता. ती तांकां कोण मोग करता तांगेल तीन जाता. ती एक फन तरी एक हांतू ट्रॅफीक हांतू एक मोटरसायकलीचेर बशिल्लो एक चेड 2 वर्साचें. कशी पूण अशी चमकत भीक मागचे आयल्या. आतां इतलें गोमट आशिल्लें आनी ते हाजे खातीर राबिल्ली, सिग्नला खातीर गाडी राबिल्ली. तांणी ते उबारले चेरडाक आनी मोटरसायकलीर बसोवन घेतलें. ताका मोग केलो आनी चल आमगेल घरा हांव तुका घेवन वता म्हणून. आवय बापूस दूर बशिल्लें न्ही धांवन आयली आमगेल चेडू म्हूण. तुमगेल कशी तें आत्मगल जाल्लें म्हूण सांगता. अशी ट्रॅफिकान तुमी ते चेडा सोडता ती कसलें एक्सिडेंट जाता म्हूण तुमकां भंय दिसना. कोणाल चेडू उबार हाडल्यात, हांव घेता तें चेडू म्हणून ना म्हूण पांय पूण तरी आनी मुखार अशी कोर नाका. ती ते चेडवांक भीक मागच्या लागना. तशी ते एक निराग आसता. ते चेड भीक मागतना की तितलें निरागस, खावच्या घाल तरी तितलें निरागस, खावच्या घाल नाल्यार भुकेन रडतलें तितलें निरागस. आनी प्रगल्भ मन म्हळ्यार मॅच्युरिटी येता. म्हाका कोणें बरें म्हणका हें म्हणका अशें कांय ना. आनी सान्नांतली सान आमी जाली, सान्नांतली सान तरी आमचे खातीर कल जाता तो आत्म म्हळ्यार आमी आत्म्यांत एक जातात सहज. आनी आमी आमगेल आत्म्यांत एक जाल्ली की आमकां ते विश्वास हें ब्रह्मांडांतलो आत्मा म्हळ्यार मूळ माया आमकां स्वच्छ दिसच्या लागता. तावळ सम कळटा खंयचे नाशिवंत आनी खंयचे हें. जशी धंय घाट्ट ना पळय लोण येता, ते लोणी बरेंची नवनीत जाल्यार हांगा तशें न्ही.
दृश्य म्हळ्यार दृश्य केर म्हणटा कैर कैर असं आणि स्वच्छ हें असं निश्चल परब्रह्म तें स्वच्छ दिसच्या लागता तांतू ती माया मायेल तें चैतन्य आनी ताजे भितर आशिल्लें तें शिवतत्व मेळटा प्रत्यक्ष अनुभव येता प्रत्यक्ष अनुभव या ना पडे इतले नमन्याची कृतज्ञता दिसता सदैव प्रसन्न निर्भय तो मनुष्य हां तावळी तसलें तें आनी तांकां एकांत प्रिय जाता एकांत प्रिय आसता तांकां केन्नाय लोनली दिसना अयो हांव एकली जल्म कल करचें वेळ घालोवच्या कलेना वेळ काण काण वचून प्रवचन श्रवण भक्ती ते जरी आत्मज्ञान जाल्लेलें आसलें तरी एक दीस सान्न पोरागल एक पण किर्तन राबयलें आनी गोंदवलेकर महाराज थंय बशिल्ले तो म्हणालो 8 वर्सां चल्लो हांव कीर्तन करूं मी कीर्तन करूं हां करी म्हूण सांगलें ताका रामाल मुखार थंय उबरें केलें कीर्तन करें आनी हे बसलेत थंय मांडी घालून आनी आयकत आयकता तांगेले दोळ्यांतल्यान अशी अश्रू गळच्या लागले कळ्ळें अश्रू अशी गळच्या लागले बाकी सगळे जाणकार तो पाप नवीन कलकी अभंग म्हणटा बशिल्लो कलकी करता बशिल्लो अशी तर तांणी ताका म्हळें तांकां गोंदवलेकर महाराजांक कीर्तन जायना पडत आनी इतले खुशीन ताका पट्टून घेतलें हें व्हड कीर्तनकार जातलो म्हूण रामागल आशिर्वाद आसा तुका म्हूण ताका भरपूर आशिर्वाद दिले हां तर तांणी म्हळें इतलें तुमकां आवडलें वे तुमगे दोळ्यांतल्यान उद्द आयलें अष्ट सात्वीक भाव जागृत त्यामुळे ते सांगतात कलगुत तांणी उत्तर इतलें गोमटें दिलें गोंदवलेकर महाराज सांगता ती की अरे ह्या पोरा ताका कलेक कळ नाशिल्लें त्या मगल रामान येताले थान कितलें गोमटें कीर्तन करून घेतलें कितलें गोमटें आवाज कशी तो पद म्हणटालो कशें एकरूप जावन हां ही मगल रामा गेली कणव हें दया पळोवन आमकां दिसलें आपणाक दिसलें की आपण कोण तांकां आशिर्वाद दितलो रामाक आशिर्वाद दितलो सर तें पळोवन त्या रामा बद्दल म्हाका कृतज्ञता दिसली म्हणून मगल दोळ्यांतल्यान उद्दा येवच्या लागलें हे श्रीरामा कितलें रे तूं करता अशी अशी नमुन्याचें जें मन संतांगलें त्या संतांगल मनावारीची हे आत्मज्ञानी मनुष्य संतची जाता जर तो म्हणना की हांव संतच म्हणून पण तो निर्भय आसता सान्न चेरडावारी बबलींग बी तें तुजें प्रत्येकाळे हांव शिक्षा पळयतात परिज्ञानासन स्वामींनी आतां स्वाम्यान सुद्दां कलेक नवीन दाखयलें तें कशें केलें समज अशी विचान घेवन हें करून आतां गायन म्हणटना सुद्दां कोणा शिकयलें तें सूर समज न्हय म्हूण पळयतले ह्या सुरान म्हणी येतले त्या तांकां कलेक कमी पडना आमी इतलो व्हड स्वामीजी मठाधिपती ना बा अशी ना इतलें गोमटें म्हणटात तांकां सुद्दां केन्ना चूक जाल्यार सॉरी चुकलें परत घेवचें अशें कर न्हू हांसून खेळ न्हू म्हळ्यार सतत हॅप्पी मूड केन्ना पूण कोणाचेर कोपल्यार ते कोणाचेर कोपल्यार ताका मात्र कळका आनी कल्ल्या कोपला तेवें कळका अशी हगूर उलोवचें तस नमुन्याचें तयार करचें तरी एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं त्याचं येडं पीक आलं माझ्या अंगभरी नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरारल्या अशी मनुष्य कशी कळची ताका सांगू कळना म्हाका आत्मज्ञान जालें तो म्हणना ना म्हाका कले कळना म्हणटा जाल्यार ताका कल कळना हें ताका कळत आसता फक्त ताका सद्गुरू गत आसतात तागेले आनी ते आत्मतत्व गत आसता आनी बाकी कल्ले कळना तर पण तागेल आंग पांगान थावन तें प्रसन्नता मनशांती आनी हें समाधान एक म्हणजे दोळ्यांतूनच भायर पडता हातांतल्यान भायर पडता तांगे सत्य संकल्प तांणी म्हणेल एक शब्द दुसरें पट्टी जायना स्वामीजी मस्तफान म्हणटाले आतां वचूं नाकात परिज्ञानासन स्वामी आनी पळयल्यार राबोवन घेतल्यार इकडे कळटा ते बसाक एक्सिडेंट जालो म्हूण वचूं नाकात म्हूण राबोवन घेताले तांकां कळटालें जाल्यार ते कोणाक भिसडाय नाशिल्ले ताबडतोब तांकां कळट आनी हेल्प पावयली ते आसता ज्ञानान आश्रमांतून आनी थंय एक्सिडेंट जाल्ले म्हूण तांकां बशीर कडेन कशें कळटा तांणी 8-10 लोकांक वचारे थंय एक्सिडेंट जाल्ल्यान थंय सगळें घेवन तांकां मदत करात पेटयल्या ते गेल्ले आत्मे आमकां सद्गती दिया ती म्हूण आयिल्ली खंय खिडकीच थंय तर तांणी सांगलें थंय एक्सिडेंट जाला म्हूण ते चमत्कारान बिलीव करनाशिल्ले चमत्कार आपोआप घडच आसता कोरच आसना कल्या म्हळ्यार देवांत एक जालेले देवाक कल कमी आसत मूळ मायेक सुद्दां वयले पोस्टा वयले ते संत म्हळ्यार परब्रह्म रूप तसले ते तर आत्तां तांणी सांगलें तेमी हात जी प्रचिती घेयात
प्रचिती घेयात. तांणी गेले हान प्रचिती निरूपणांतू खंयचे आमकां भ्रम जातात. प्रचिती कल्ल्याच घेवंका घेयनी जाल्यार कल जाता. एकल्यान म्हैशीक उदकान न्हांवच्याक म्हणून दवरल्या काय आनी ताका गिरायक आयलें म्हणून ती म्हैस दाखयली. ही पळ तुगेल म्हैस विकत घेतल्या, चल इतले रुपये, 20,000 रुपये दी, म्हैस तुगेल जाली. हान्ने विचार करनासतना 20,000 रुपये दिले, हां म्हैस मोगल जाली. भायर हाण पळयल्यार ही तो रड्ड आशिल्लो, म्हैस सुद्दां नाशिल्ली. म्हळ्यार अशी लोक फसतात. वतात खंय तरी भांगार घेवच्या खंय कल्ले पूण हिणकस भांगार घेवन येतात. गोमटे दिसले म्हूण हाडलें म्हण आनी भांगरा मोलान घेतात. तशी कच कस लावन पळोवंका आमी प्रत्यक्ष कल करता आसत. प्रचिती येवंका व्यवहारांतली प्रचिती ताबडतोब येवच्या जाता. म्हाका जरी अनुभव सांगू जायना तरी तूं पळय, तुका लास्टचें म्हळ्यार कल म्हणून गोतना न्हय, कुकरान आंक लावन पळय कल जाता म्हण हून कुकराक म्हळ्यार तुका कळटलें. ताबडतोब ताका प्रचिती येता. पण ही आत्मज्ञानाची प्रचिती अशी कोणाक दिवच्या घेवच्या जायना. वस्तू न्हय ती वस्तूची ती एकच वस्तू अशी आसा की ती आस जाल्यार तातूंत कोणाक काण दिव्या म्हळ्यार जायना. तांणी तातूंत एक जावंका, घुसून बसका आनी ताजो अनुभव घेवंका. मदत करतात, सद्गुरू मदत करतात, पण आमी तांगेले कास सोडनया. आनी प्रचिती मेळचे खातीर कच कस केन्ना लावंका, पानी पिना छान के गुरु करना जान के. हां तशी आमगेले हे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कितली तांणी परीक्षा घेतली त्या रामकृष्ण परमहंसान गेली. दिवसाची परीक्षा घेताले, रात्रीची परीक्षा घेताले. एक पंत रात्री कोणके सांगले, अरे कल तो प्रपंची मनुष्य स, रात्री पळय कल चलता म्हणून हे वचून रात्री भंय दिसता न्ही. सान कॉलेजांत चल्ला पाप, जस्ट ग्रॅज्युएटेड की ग्रॅज्युएट सुद्दां जायनाशिल्लो. थंय वचूल्यार थंय बागलांत तुरा बील खंय मठाच्या थंय. आनी तांणी म्हळें यो नरेंद्रा यो, कल पळोवनशे आयला यो, आत्तां आमी भजने बसची आशिल्लीं, तूं यो, हां तुगेली आई थंय वाट पळयता आसा म्हण भजनेक. बरें जालां आयिल्लो, हांव तुगेली वाट पळयतालो. मागीर तांकां कळ्ळें हो येवंच आसा म्हण आनी भितर घेवन वचून आनी तेगा जाणें रात्रभर भजन म्हणटा बसले. म्हळ्यार तिवे परीक्षा कोणागली शिष्य साधकाने गुरुंगल परीक्षा घेतली. गुरु करना जान के, पानी पिना छान के, काळजी घेयाती. वाटेल ते उदक पिवचें ना, वाटेल ते गुरू करचें ना. गुरू जात कडेन पडटान तूं कल करका म्हूण कळना, सोडूं जायना, हून उदका घोडसो, गिळच्या जायना, थुकच्या जायना. तशी जाता. तेमी ती वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफूल. आनी अशी जायना पळय तांकां एकांत प्रिय आसता, कसलें उलोवचें ना. गुरूंक लागीं वचून जस्ट बैसाती. तांणी हें सांगलें की कशी मागीर तांकां म्हळ्यार आमी म्हणटात न्ही की प्रचिती येवंका. तरी हे जे देह दवरले संत आसा तांगेल प्रचिती येता म्हळ्यार ते समाधीच न्हय, तर ते समाधीन तूं बसल्या तुवें दुसरी कडेन ना तुवें. त्या वेळार तांणी सांगलें की तांगेल विचार प्रवाहाचें एक हें कलें म्हणटा ती थंय सगळें हें आसता ती तरंगांचे एक समूह, एक ग्रूप जालेलो आसता आनी सबंद तें मठभर तें फिरता आसता. खास करून समाधी लागीं तें फिरता आसता. ते थंयच आसता तशी न्हय, ते चमत्कार करना ती, पण ते लहरी फिरता आसतात. आनी साधक थंय वचून जे जप तप करतात की हें निश्काम सेवा करतात ती, ताजे तरंग, ताजे पॉझिटीव वायब्स सगळे फिरता आसता. आनी ते आमगेल्या हृदयांत वचून घुसून ते छिंदंती हें कल म्हणटा ती ग्रंथी भिद्यती अशी ते विचार आमगेले ग्रंथीच भेदन करून भितर वतात आनी नेगेटीव हांकां भायर हुस्कून घाल न्हू, पॉझिटीव थॉट्स भितर वतात. तेमीच तसले कडेन वचका. ताका जर तूं ते संत महात्मे थंयच आसा तशें ना, जिवंत आसतना सुद्दां देहांत आसतना सुद्दां तांगेले आपोआप घडता लिला. म्हळ्यार एकल्याक आपय जेवणाक दिवाळीक एक संत 7 कडेन जेवच्या वचूलेले. तशें दत्तगुरू न्हिदोवच्या एक कडेन आसताले, ब्रेकफास्ट घेवच्या एक कडेन आसताले, बाकी भिक्षा मागता आसताले, मागीर खंय पूण आराम करताले, प्रवचन करूं आनी खंय आसताले, रानांत वनांत थंय वचून बशिल्ले आसताले. एकच कशी मागीर इतले देह कशी म्हळ्यार तें देहांत आसतना
हो चमत्कार नाही, तांकां देहाचे कसले देणे घेणे नाशिल्ले. ते परब्रह्म तांचे करून घेता गुरुतत्व. आणि आमचे खातीर सगूण रूप दिवन आयले म्हणा पळय. आमगेल मागशी ते गोंदवलेकर महाराज सांगताले, तुम्ही रामनाम घ्या, जे नाम घेतात त्यांच्या पायाशी मी कुत्र्यासारखी लोळण घेतो. अरे सुण्यावर आपण लोळण घेता, कितलं लीनत्व तांगेल, कितलं लीनत्व. तशी हां तरी तांगेल अनुभव तांणी सांगल्या. आज अंतर्यामी भेटे कान्होवन माळी, अमृताचा चंद्रमा भाळी उगवला, फुलांचे केसरा घडे चांदण्यांचा संग. तसले जर आमकां मेळ्ळे तर आमकां आमगेल मनांत फुलां जे केसर आसती तांगेल चांदणे कितलें दूर तें परब्रह्म, म्हणल्यार दूर म्हणल्यार लागीं आमगेल्यान तुमचें आसा. पण आमकां अनुभव येना जाल्यार ताजो संग जाता. संग जाता म्हळ्यार कळ्ळें, आमी प्रत्यक्ष तें टिपता ती प्रत्यक्ष अशी. आणि तेन्ना कल जाता आज अवघे अंतरंग ओसंडले हो, ते अशी भोवन भोवन उक्कून येता. अष्टसात्विक भाव जागृत जातात. हो एक अनुभव. हां ते स्टॅटीक इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती, ते दांतुणी आसा न्ही, अशी केंसार खंय खंय अशी कुंय 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 वाजयली आनी मागीर हाताचेर धरली तर हातार रोम अशी उबरता. दॅट इज आर्टिफिशल. जाल्यार भितर थावन तुमकां गदगदून येता, दोळ्यांतल्यान उद्दां येता, ती रोम उबरता. हां एक नमने आनंदाने तोंडांतल्यान शब्द हे बंदेया गुरुराया, मात बार दे कंठ बिगिदिदे, कण्ण ತುಂಬ कण्णीರು ತುಂಬಿದೆ, ಮಾತ್ ಬಾರದೆ ಕಂಠ ಬಿಗಿದಿದೆ, ಕಣ್ಣ ತುಂಬು ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಆನಂದದಿಂದ ನನಗೇನು ತೋಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಗದೆ, ಬಂದೆಯ गुरुराया. कंठ अवरुद्ध जालो. अशी विचार करच्या लागल्यार हें जेन्ना आमी बसतात विवेचन करच्याक समर्थ अशी उल्लोन घेता ती, कंठ अवरुद्ध जाता, गळो सुकून येता, तांथावन एक नमुन्याचे हें शब्द भायर पडना, दोळ्यांतल्यान उद्दां येता, आंगार रोमांच उबरता. दुसरें कोणें सांगता म्हणना, पळयतल्यांक कळता न कळता, वी डोंट बॉदर, वी डोंट हॅव टू बॉदर. एक पण त्या परब्रह्मान आमगेलो चार्ज घेतलो, वी आर चार्ज. आमी फक्त मायक जाल्यार मायक सुद्दां इलेक्ट्रिसिटी लागले की तें काम करचें लागता. ताजो इतलो व्हड आवाज जाता सगळे कडेन. अमेरिकेन थंय हो आवाज आयकत आसा लायिल्ल्यांक लायनातिल्यांक येना. आतां आमी आयचो हें घेवया, हें प्रचिती निरूपण. प्रचिती येवंका जाल्यार कल करका, तें सांगलें की आमी तशी साधन करका, आमगेलें मी पण घालूनच्या पळोवंका. आत्तां हांगा तांणी आतां 9वो आनी 10वो हो एक पार्ट कंप्लीट जाता तें केल्यार 9वो हें पुरुश प्रकृती म्हळ्यार ह्या समासान सुद्दां श्री समर्थांनी मागशी डिस्कस केल्लेल्योच गोश्टी परत तात्वीक गोश्टीन सारांश दिला. हां तेमी ती विशय आमकां समजच्याक परत तो उपयोग जावंका म्हणून. मस्त जाणां हें आशिल्लें, ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें आमकां कल्लें कळना, हां नंतर हें म्हळ्यार कल्लें तें म्हळ्यार कल्लें म्हणून अशी. तर आत्तां तांणी सांगलें पुरुश प्रकृती श्रीराम. तर हें निर्माण कशें जालें? पुरुश प्रकृती दोन व्यक्ती लागतात. शरिरान शरीर जन्मा येता वय की न्ही, खंयचेय शरिरांतल्यान शरीर जन्मा येता. तशी जे 4 प्रकारची खाणी आसा ती त्यो अंडज, उद्बीज, हे कळ्ळें, सगळे हे ज्यो खाणी आसात मनुष्य जन्म आनी असले योनीज, हां तसले सगळ्यो आनी अंडज हय 4 नमुन्याच्यो. तर त्यो सगळ्यो ताका दोन पुरुश आनी प्रकृती जाता कन्सीव जावच्याक. जाल्यार अगदी पयलें कशें जालें, अगदी पयलें अंड जालें की पयली कोंबडी जाली. हात जे परत तांणी सांगल्या, ब्रह्म म्हळ्यार कळना न्हय, पयलीं एक परब्रह्म आशिल्लें. त्या परब्रह्मांत कशें जालें, हां जशी आकाशांत तूं हगूर हव घालता, आकाश म्हळ्यार हवा, नथींग एल्स.
तें आकाश आमकां दिसता खरें म्हळ्यार तें कंडेन्स थोडें नामळ सूक्ष्म म्हळ तरी दिसता. परब्रह्म ताज्याय सूक्ष्म आसा तें तें दिसना करना. जाल्यार आकाशवारीची सगळे कडेन एकल्याक त्या आकाशांत तांणी उदाहरण म्हणून सांगलें. श्रीराम समास नववा पुरुष प्रकृती. श्रीराम आकाशी वायो जाला निर्माण तैसी ब्रह्मी मूळ माया जाण. त्या वायो मध्ये त्रिगुण आणि पंचभूते. आता ते वायूसो निर्माण जालो म्हळ्यार कहलें चिक्के एक मुल्याक इतलें व्हड ते कोणकी कितली किलोमिटर रांगोळी काडली ताजी एक मुल्याक चिक्के कोणाल की पाय लागील वर जालसो दिसता ताका. आनी तें अशें चिकेची हाल्लें हालची भितरी हव हाल्ली की तक्कल म्हणटा ती वायू म्हणटा ती. जाल्यार परब्रह्म इतलें अवाढव्य अगणित की तांतूल येद्द सन्न कुडक्यान सुद्दां इतली शक्ती आशिल्ली त्या वायूंत. ते वायू म्हळ्यार मूळ वायू मूळ माया. ती मूळ माया. त्या मूळ मायेन तूं त्रिगुण आशिल्ले तांत इतली ताकद म्हळ्यार ती सगळे वारसा परब्रह्माल वारस घेवन ती मूळ माय येता अशी येना. तांतूं 3 गुण आसा ती आनी पंचमहाभूत आसा. पंचभूत पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हे सगळे अष्टधा प्रकृती. जशी तांणी उदाहरण दिल्या आकाशी वायो जाला निर्माण हें सरळ वास्तवच. तैसी ब्रह्मी मूळ माया जाण. त्या वायो मध्ये त्रिगुण आणि पंचभूते. त्रिगुण खंयचे सत्व रज तम हे तोपर्यंत कल्ली उत्पत्ती सृष्टी उत्पन्न जायनी जाल्यार त्या हांत ताजी बीज आशिल्लें मूळ मायेंत अगदी सूक्ष्म ती दिसना आनी पळोवच्याक कोणें ना ती त्या वेळार. तरी तांणी उदाहरण हांगा दिल्या वटबीजी असे वाड फोडून पाहता न दिसे झाड. वटबीजांत तूं कितली अख्खी वटराई करची तितली ताकद आसता एक सन्न वडा बीजांत. जाल्यार फुट्टून पळयल्यार तांकां झाड दिसतलें एकय दिसना कसलें दिसना. तें रोवका ताजी वगात करका झाड येता कडे त्या झाडाक एक एक पारंब्यांतान एक एक झाड येता आनी ताका कितली बियो लागता ती तशी. तर फोडून पाहता न दिसे झाड नाना वृक्षांचे झुंबाड त्या बीजापासून होती. झुंबाड म्हळ्यार वटराई फुल्ल झांटशी सगळे वन रान जाता. तैसी बीज रूप मूळ माया विस्तार जाला तेथून या तिचे स्वरूप शोधून या बरे पहावे. आता मूळ मायेन तूं 2 भेद आसत ते सांगता ती. एक कल्लें परब्रह्मांत जी जाणीव आसा शिवतत्व तें घेवन आयल्या ती जाणीव. आनी दुसरें तिगल शक्ती. शक्ती शिवाय खंयचें काम जायना न्ही. नुस्तें इच्छा करून खंयची क्रिया घडना. इच्छा जाता इच्छा शक्ती तिल्या आसा तीक मन आणतायलें एकश्याम बहुश्याम एकोहम बहुश्याम. परब्रह्माल मनान खंयचें मन ना ताका पण अशें दिसलें आसतलें एकोहम बहुश्याम. बबलींग बी एंथुजियाजम तें एंथुजियाजमा पेट्टाक ती एक मूळ माया भायर पडली. तिज्यांत इतलें हें तांतूं 2 नमुने आशिल्ले कळ्ळें. तेथे 2 भेद दिसती. विवेके पहावी प्रचिती निश्चळी जे चंचळ स्थिती तोची वायो निश्चळ परब्रह्म. जाल्यार मूळ मायेन तूं कल्लेस वायू निर्माण जालो. तो वायू चंचळ म्हळ्यार तो हालता म्हणून ताका वायू म्हणटात न्हय. मूळ मायेंत तांची शक्ती त्या वायून प्रचंड शक्ती तोची वायू. आणि तयामध्ये त्या वायूंत अनेकस म्हळ्यार जाणीव कळा जगत ज्योतीचा जिव्हाळा वायो जाणीव मिळोन मेळा मूळ माया बोलीची. म्हळ्यार कळ्ळें मूळ मायेचो शोध घेतना आतां हांगा तांणी मूळ माया पुरुष प्रकृती जगत ज्योती शिवशक्ती म्हळ्यार कळ्ळें देव देवता वगैरे गोष्टी थोडक्यांतूं तांणी शिकयल्यात सांगल्यात. तरी मूळ माये शोध घेता 2 तत्व आढळटात कळ्ळें म्हळ्यार तां सूक्ष्म विचारान प्रत्यक्ष अनुभव घेयात. निश्चळ स्वरुपांत जी हालचाल जाता तो वायू. त्या वायूंतूं एक शुद्ध जाणीव वास करता. ती जाणीव म्हळ्यार जगत ज्योतीच मूळ झरी फुटका न्ही तर ताका कलेपुणी पुश्य लागता ती जाणीव ती शक्ती मूळ परब्रह्माची शक्ती. पण ती शक्ती कार्य करच्याक ताका पुश्य दिवन तांतून वायू म्हळ्यार शक्ती ती भायर पडटा
इच्छाशक्ती, ज्ञानशक्ती, क्रियाशक्ती सगळी. हां आणि ताज्यान सृष्टी स्थिती सगळे सृष्टी तयार करता हें आसता. तरी ते दोन हें त्या वायून तूं शुद्ध जाणीव आसता. ती जाणीव म्हळ्यार जगत ज्योतीच मूळ जरी. ताका कलेपूण एक हें लागता न्ही, कल म्हणटात ताका, एक पुश लागता. प्रमोटिंग म्हणटात पळय तशी. हां तशें तें मूळ मायकल करी म्हूण सांगच्याक ती एक जाणीव लागता. तशें तान जाणीव आसता आनी शक्ती आसता. शक्ती खंय पूण पुश दिता तें परब्रह्म आनी ती भायर पडटा. तया मध्ये जाणीव कळा जगत ज्योतीचा जिव्हाळा. तें जिव्हाळ म्हळ्यार कळ्ळें वात्सल्य. हांगा कळ्ळें जिव्हाळा म्हळ्यार शुद्ध जाणीव. ती जाणीव म्हळ्यार मूळ झरो. जगत ज्योतीचो म्हळ्यार त्या हाजो मूळ झर कोणा गेलो तर ही जाणीव कळा. जाणीव शिव आणि शक्ती वायो जाणीव मिळोन मेळा मूळ माया बोलिजे. सरिता म्हणता बायको भासे. हांगा ते चिके चेष्ट करता, चिके विनोद जावंक ना. सरिता हांग यो गो म्हळ्यार की कोण एक बायल मनशी जाल्यार हांग सरिता म्हळ्यार न्हंय. हां न्हंय खंय सरीत म्हणटा ती. तशी जगत ज्योती हें बायलांगेलें नांव शें पण आसतकलें शिवतत्व जगत ज्योती. आनी वायो म्हळ्यार कोण ही मूळ माया ती वायो रूप. तांतू जगत ज्योती आस आणि तिगल शक्ती सुद्दां आसा. तेथे पाहता पाणीच असे. सरिता म्हळ्यार की बायल मनुश्की म्हूण दिसता जाल्यार न्हंय असल्यार पाणी मात्र. विवेकी हो समजा तैसे मूळ मायेसे. मूळ माया म्हळ्यार बायलांगेलें नांव एक वात्सल्य घेवन ती येता. ती आमगेले आवस आस, ती देवी आस जाल्यार तिच्यान प्रत्यक्ष केल्लेच वायो जाणीव जगत ज्योती. ह्या जगत ज्योती म्हळ्यार जाणीव. हां आनी वायू म्हळ्यार क्रियाशक्ती. हां आनी ताका पुश्य दिवच्याक आसती जाणीव प्रत्यक्ष शिवागल शक्ती शिवतत्व. तयास मूळ माया म्हणती. पुरुष आणि प्रकृती याचेच नाव. आनी तुला पुरुष म्हळ्यार शिव आणि प्रकृती म्हळ्यार माया मूळ माया. वायोस म्हणती प्रकृती तांत मस्त शक्ती आसता आणि पुरुष म्हणती जगत ज्योती. पुरुष प्रकृती शिवशक्ती याचेच नाव श्रीराम. वायो मध्ये जाणीव विशेष. त्या वायून तू ते जगत ज्योती म्हळ्यार ती जाणीव त्या मूळ मायेक मस्त प्रकर्शान आसता. खरें म्हळ्यार ती तान उत्पन्न जाल्या न्ही. संबंध भरलेला आसता. तोच प्रकृती मध्ये पुरुष. प्रकृतीन तू पुरुष. प्रकृती आणि पुरुषागल जेन्ना मिलन जाता तावळी कलेपणी निर्माण जाता, उत्पन्न जाता, उत्पत्ती जाता. की ज्याक उत्पत्ती जाली की स्थिती आस आणि लय आस. असली उत्पत्ती मूळ मायेतन कलमीत जाता की त्या वायोन तू जाणीव विशेष. तोची प्रकृतीमध्ये पुरुष. ती मूळ माय म्हळ्यार प्रकृतीन तोची शिवतत्व पुरुष असता. पुरुष तत्व हें जेन्ना एक भायर पडता त्यामुळे हे गोष्टीचा विश्वास धरिला पाहिजे. आता वायो शक्ती जाणीव ईश्वर अर्धनारी नटेश्वर. ताकाच अर्धनारी नटेश्वर शिवशक्ती. लोक म्हणती निरंतर येणे प्रकारे. आता वायोमध्ये जाणीव गुण वायोमध्ये जाणीव गुण तेच ईश्वराचे लक्षण. तिची जाणीव असते ईश्वराचे. तयापासून त्रिगुण पुढे झाले. ते ईश्वर तत्व तान तुझे त्रिगुण असती ते म्हळ्यार पुरुष तत्व. ते त्रिगुण शक्ती भयंकर. आणि ही अवसुगल शक्ती वात्सल्य हें कणव दयाळूपण क्रियाशक्ती पुरे त्या काळातून ते चललेल्या की हांव सुकन्सीव करता आणि चरडा जन्म दिता. तशी ही मूळ माया ती जाणीव पटान दवरून घेवन तांतू ते ईश्वर तत्व आसता न्ही
तांतू त्रिगुण हांकां होड करता आनी कड्डेरी एक काळ अशें येता की तांकां ते तया गुणा मध्ये सत्वगुण भायर पडटा म्हापशें जाल्ल्या गुणक शोभिणी म्हणटा ती तया गुणामध्ये सत्वगुण निखळ जाणीव लक्षण जाणीव म्हणजे सत्वगुण म्हणजे निव्वळ जाणीव विष्णू तत्व त्याचा देहधारी आपण विष्णू जाणा त्याच्या अंशे जग चाले जगात चालन पालन तो करता ऐसे भगवद्गीता बोले गुंतले तेची उगवले विचार पाहता गुंतले तेची उगवले म्हळ्यारी तागल अंशाने जग चलता अशी भगवद्गीता सांगता नव्हे दृश्यांत गुंतील मिती शुद्ध जाणीवेचो हो अंश चिके लोप पावता शुद्ध जाणीव असतं न्ही आता चेरड म्हूण जन्मा येना पडे थोडे शबल जालतो तशी म्हणजे शुद्ध सत्वगुण नाही नुसतं सत्वगुण पण तरी तो पहिले शबल असना शुद्ध सत्वगुण असता हां नंतर तो अवतार घेऊन येतात त्यावेळी थोडे कला हे जातात त्याच्या अंशे जग चाले ऐसे भगवद्गीता बोले गुंतले तेची उगवले विचार पाहता एक जाणीव वाटली ती जाणीव हे विष्णू तत्व जे असं हे सत्वगुण जो असं ती जाणीव सगळ्या प्राणी मात्रास विभागली जाण जाणो वाचविली सर्वत्र काय ही जाणीव सगळे मुई पासून हस्ती दोन हडड रायनोसरस सगळ्यांत ती एकच जाणीव काम करता मनुष्यांतूय तिची आणि तेमी ती ते अभिव्यक्ती कशी असतं की त्या प्रमाण तांगेलें हें जाता कलें कमी जास्ती जाणीव आसता मनुष्यांत ती जाणीव मस्त असता तर ती आमकां वांचयता कशी तयेचे नाव जगज्योती प्राणी मात्र तिचेन जिती म्हळ्यार भूक लागची जाणीव काम करका ही जाणीव आतकले भय असबा देहाक जीव वांचोंका धांवन वचका ही जाणीव ही सगळी विष्णू तत्वच ते याची रोखडी प्रचिती प्रत्यक्ष पावली हे मुय सुद्धा त्यांच करता प्लॅनिंग करचें पावसाड लागेल की अन्न साठोवचें हां मोव साठोवचो मधमाशो कडेरी मनुष्य तशीची कले पावसा खातीर म्हण कले कोण दवरता ती खंय हें असल्यार छत्री घेवन वता ती ही जी जाणीव पावसांत न्ही तर ही जी जाणीव आस ती सगळ्यांत ती एकच हां ताणें सांगलें पक्षी श्वापद किडा मुंगी कोणी एक प्राणी जगी जाणीव खेळे त्याच्या अंगी निरंतर जाणोनी काया पळविती म्हळ्यार भंय दिसल्यारी समविचार करून धांवन वता ती तांकां कले एक वाघ आस एक कडेन वाघा भुकेच जाणीव जाली तो त्या हरणाच्या शोधांत आसा आनी हरणाक भय्याची जाणीव जाली कळ्ळें वाघाक दोळ दिसले की ते धांवन वता हां ही जाणीव सगळी एकची पण एकडे भूक म्हणून काम करता एकलेक भय्या रक्षण करची जाणीव म्हणून धांवन वतात जाणोनी काया पळविती तेणे गुणे वाचती दडती आणि लपती जाण अवघ्या जगास वाचविती म्हणून नामे जगज्योती अशी करून सगळ्यांक विष्णू पालन करता म्हणटा ते कशी पालन करता तर तशी करता ते गेलिया प्राणी मरती जेतील ते मोर वता ती जाणीव ना जाल्यार जाणीव जेन्ना भायर पडता हां तो आत्मा जाणीव म्हळ्यार आत्मा आत्मतत्व जगज्योती म्हळ्यार आत्मतत्व जे मूळ मायेंत आसता ते आत्मतत्व शिवतत्व तिगल हांत आसता ताजे एक सूक्ष्म अंश प्रत्येकान ती जाणीव वास करता आणि पालन करता अवघ्या जगास वाचविती म्हणून नामे जगज्योती जगतांतली ज्योती तेलू ती दवरता ते गेलिया प्राणी मरती जेथील ते मेल की आत्मा भायर पण वता मुळीचे जाणीवेचा विकार पुढे झाला विस्तार जैसे उदकाचे तुषार अनंत रेणू म्हळ्यार ती मूळ जाणीवेन जे हें जालें स्फोट जालो ओंकारांतून सगळी सृश्टी निर्माण जाली त्या नंतर सगळे एक एक हें जालें आणि तेवें तैसे देव देवता देवते भूते मिथ्या म्हणून येत्या ते आपल्याला सामर्थ्य ते सृष्टीमध्ये फिरती त्यावेळी सृष्टीन फिरत असतात सगळ्यांक काही देह मेळना ती हां तर त्या कल करता ती सदा विचरती वायो स्वरूपे स्व इच्छा पालटी ती रूपे अज्ञान प्राणी भ्रमे संकल्पे त्यास बाधिती कोण अज्ञानी आणि भ्रम झालेले असतात ने भय्य भित्यापोटी ब्रह्मराक्षस म्हणून म्हणतात पण हो भ्रम तांकां आयला अज्ञानाने आम्हीची आत्मरूप असती हो अनुभव यानातील मिती आम्ही केवळ देह असती
आमकां भंय दिसता हो आमगेलो भ्रम. तसल्यांक ते वायू धरता ती झाड म्हणटात ताका ते हांकां हें केलें खंय पछाडलें म्हण तशी. जाल्यार असल्यान पछाडले पेक्षा गुरुतत्वान पछाडका न्ही आमकां. आमी तांगल संगतींत रावया. ज्ञात्यास संकल्पचे असेना जाल्यार कोण ज्ञात आसता की ताका संकल्प कलनाची संकल्प विकल्प कलना आत्मज्ञान जाल्ल्याक तो बिंदास्त आसता. ताका गोत आसता आपण कोण आसा म्हण. तेमीत हे असले फालतू भुत्त बित्त आसता ती तांकां भिवन आसता. राम नामाक सगळीं भितात. तेमीत राम नाम घेवंका म्हणटा राम 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 करून. हां तर ज्ञातास संकल्पची असेना म्हणून त्यांचेन बाधवेना. तेमीत हे लोक वाईट जी भुत्तणी ते ज्ञानी लोकांक ते केन्ना बाद्धनात. या कारणे तेमीत कल करका म्हणूनची आत्मज्ञान अभ्यासावे. आत्मज्ञानात तेमीत अभ्यास करून आत्मज्ञान प्रत्येकान मेळोवंका. हां अभ्यास इली या आत्मज्ञान सर्व कर्मास होय खंडन. हे रोकडी प्रचित प्रमाण संदेह नाही. हांग कसले संदेह ना. ज्ञाने विण कर्म विघडे. आमगेल कर्मा मिती कर्म फल मेळटा. कर्म फल 3-4 नमुन्याचे असता. एक संचित असता. मस्त जन्माचे कर्माचे फळ साचलेलं असता. ते फळ भोगून चुक्का तांतू पुण्य असता पाप असता. 2 नमुन्याचे असतात. कले म्हळ्यार आमी अपेक्षा कोण करतात न्ही पुण्य मेळटा पाप कले हें ते संचित साचलेले. हां आनी एक क्रियमाण म्हळ्यार आमी ह्या आयुश्यांत आमी जे जे करतात ते सकाम काम केल्यार ताज्यांनी फळ क्रिएट जातात. म्हळ्यार कचरो काण उडोवनचे आमी हें करचें कळ्ळें आनी कचरो घालचो तांतूं ते साफ जातले ती बालडी ती जायना. ते क्रियमाण म्हणटा ती. आनी जें भायर काण उडयल्या म्हळ्यार आमी जल्म घेतना परमेश्वर आमकां विचारता तुमकां आतां ह्या संचितांतलें खंयचें तुमकां भोगून चुकोवचें. आमकां चॉयस दिलेलो आसता. आमकां बेगी कचरो साफ करचोच न्ही. तेमीत आमीच मस्त प्रॉब्लेम सोडोवन घेतात. आनी हांगा जन्म येना पण विसरतात ती आमीच मागल्या म्हणून. तेन्ना व्हाय मी हें येता कळ्ळें. ताका प्रारब्ध भोगूनच चुका लागता. जाल्यार गुरुतत्व तांगल सान्निध्यांत आमी तांगल संग केल्या कायम संचित भस्म जाता. आनी क्रियमाण कशी जावच्या दिवची ना ते तांगल उपदेशाने ते कसली अपेक्षा करनासतना कर्म करात कर्तव्य म्हणून हें शिकयतात कळ्ळें. अशें जाता. तेमी ती हें ज्ञाने विण हें ज्ञान जाले शिवाय कर्माचें विघडन जायना. हे तो कदापि न घडे. सद्गुरू विण ज्ञान जोडे हेही अघटित. सद्गुरू आशिल्ले शिवाय ज्ञान मेळना हेंय अघटित. तेव्हा सद्गुरू कशी म्हणून सद्गुरू करावा. सत्संग शोधून धरावा. तत्व विचार विवरावा अंतर्यामी. तो सद्गुरू कशें आसका अनुभवी आसका म्हळ्यार स्वता आत्मज्ञानी आसका. तो आत्मज्ञान आस की ना कशी कळटा मन समृद्ध आस की ना. हां ताका लोकेशणा वित्तेशणा कल्लेना तागल आंगोपांगान थावन ते समृद्ध मन म्हळ्यार समाधान शांती प्रसन्नता आनी एक नमन्या कण व वात्सल्य दोळांत येवचें सगळ्यांक मदत करचें. हांगा हो अनुभव येईल गुरू जाय ती मस्त शिकील नाका. आतां रामकृष्ण परमहंस अक्षरशत्रू आशिल्ले खंय पण ते शिका भोंवतानी हें करतना तांकां ते गायड करताले कल्च सांगचें म्हूण पॉयंट्स. हांगा आतां एखादी बायल मनीस एक उदाहरण म्हूण सांगता. एक बाळंत गांवांत घरांत बाळंतपण करताली. तावळ डॉक्टरा कडेन आपयनाशिल्ली. ती नवीन शिकील डॉक्टरनी पाशी ते सुयिणी म्हूण मानतारी आसताली. तांगल अनुभव इतलो नवशिके डॉक्टरा पेक्षा ती बरें करून बाळंतपण करताली नॉर्मल. त्याची बायल मनशेक भांग हॉस्पिटलांत पेटयली की दुसरे दिवस सिजेरियन अशें उलोवचेंच ना तशी. पण ती सम करून करताली. तशी आत्मज्ञानी सद्गुरू जर आमकां मेळ्ळो हां तरी तत्व विचार विवरावा अंतर्यामी श्रीराम. तत्वे तत्व निरसोन जाता. कांद्या सोल्ल काडलेले वरी एक सोल काडतो गेले की मुळा कल्ले वरना. आपला आपणाची तत्वता कल्ले वरना. नथिंग दॅट नथिंगनेस इज ताजे अस्तित्व परब्रह्माचें अस्तित्व. अनन्य भावे सार्थकता सहजची आली. आमी ताले अनन्य जावचें तांतूच आमी एक जावचें. थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागरची जाला. विचार न करिता जे केले ते वावगे व्यर्थ गेले म्हूण ते सांगता ती. विचार करनासतना कोणाकय गुरू कोर नाकात वाटलेले तांकां. सम पळोवन करचें आनी केल्ल्यार तांगेले अशी संग धरचो की तांत आमी तयार जावंका.
तयार जावंक कळ्ळें म्हळ्यार आत्मज्ञान आमगेले भितर आसा तेंच आमकां भायर काडचें म्हळ्यार तांच जर आमकां रियलायजेशन जावंक जाल्यार आमी स्वताच तें करून घेवंक इवन कोण आतां ती म्हणटात बाळंतरी आयली म्हूण तिन्नेच त्या वेदना सहन तिन्नेच करतात न्हय सुईण मदत करतली डॉक्टर मदत करतली जर त्या वेदनेंतल्यान वचना ना पड तो आनंदाचे अनुभव तिका जाता तशी आत्मज्ञान जायना पडे आनंद अनुभव जाय जाल्यार त्या सद्गुरून सांगील सांगील आमी करका म्हणून विचारी प्रवर्तले पाहिजे आधी विचार करनासन खंयचें काम करू नये विचार पाहेल तो पुरुषू विचार न पाहे तो पशु पशुक विचार करची बुद्धी ना आमकां बरें डेव्हलप्ड ब्रेन दिल्या आमी विचार करू शकतात विवेक योग्य विचार करू शकतात विचार न पाहे तो पशु ऐसी वचने सर्वेषु ठाई ठाई बोलिला सिद्धांत साधाया कारणे पूर्व पक्ष लागे उडवणे म्हळ्यार कळ्ळें पूर्व पक्ष म्हळ्यार आमी कले प्रूव करतना एक चुकीच पयली घेता ती कळ्ळें हें चुकीच कशें स म्हूण प्रूव करता ती म्हळ्यार सत्य सम वयर येता म्हळ्यार कल्लें ना नेती नेती म्हळ्यार हें परब्रह्म न्हय तें परब्रह्म न्हय हें न्हय तें न्हय मागीर कल्लें तरी मल्ल्याक जें आसा तें आत्मतत्व तेंच आनी ताजो तुमी अनुभव घेया ती तुमी स्वता जाया ती हां सिद्धांत साधाया कारणे पूर्व पक्ष लागे उडवणे परंतु साधका निरूपणे साक्षात्कार हो निरूपण म्हळ्यार श्रवण भक्ती ती श्रवण भक्ती कशी कान करूगा सर्वांगा अशी करका आनी तें नुस्तें श्रवण भक्ती करून उपयोग ना हां विश्वासान करका पयलीं कुतूहल आसता कडेन विश्वास येता दृढ विश्वासू कडेन श्रद्ध बसता दृढ श्रद्ध बसता निश्ठ जाता आनी तांणी म्हणलेलें आमी श्रवण मनन निधिध्यास म्हळ्यार ताजो एक नमन्यार ध्यास लागता आनी आमी कोरून पळयतात विश्वास कशी बसता कोरून पळयल्यार मात्र विश्वास बसना कले एक रेसिपी नुस्तें युट्यूबार पळोवन आमकां कळना आमी तें कोरून पळोवंक म्हळ्यार चुकता दोन पण चुकता तिसरें पण चुकना तशी सिद्धांत साधाया कारणे पूर्व पक्ष लागे उडवणे परंतु साधका निरूपणे साक्षात्कार श्रवण मनन निजध्यास प्रचितीने बाणता विश्वास ताजी प्रचिती आयली कोण पळयना पण भंय तांणी म्हणलें तशी रिजल्ट येता तावळी रोकडा साक्षात्कार सायास करणेच न लगे मस्त प्रयत्न लागना आता इतलं कठीण ना इट इज नॉट इम्पॉसिबल हांन तूं आनी एक हें केल्यार पंक्च्युएशन बदलल्यार आय एम पॉसिबल हें पॉजिटीव थिंकींग तशें जाता तेमी ती रोखड साक्षात्कार जाता आतां हांगा आमी राबया इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे पुरुष प्रकृती नाम समास नवम श्रीराम आनी हें जावंका म्हूण आमगेले श्री समर्थ आनी श्री राम तत्व आशिल्ले समर्थ आमी हृदयांत राम तत्व आसा शिव तत्व आसा तें हांन तूं बसून आमकां गायड करता आसा ती करा 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 प्रॅक्टीस 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 तावळी आनी आमचे खातीर ते प्रार्थना करतात कळ्ळें कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया आथे विवेचन पुष्प त्या श्री समर्थांक गेल्या त्या ग्रंथांत बसल्या ती त्या ग्रंथाचेर दवरया आमी आनी आमी तांगेले प्रार्थना करुया आनी सगळे साधकां खातीर त्यावे करतात आमकां सद्गुरून शिकयल्या सभा क्लोजर प्रार्थना नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।